मडकयचे जागृत देवस्थान नवदुर्गेच्या महाजनामदीं आनी थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टामदीं अधिकारा वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो। हो वाद कोर्टातूय पाविल्लो। जिल्लो न्यायालयान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाचे फावरात दिल्ले निवाड्याक महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें। हायकोर्टाचो निवाडो महाजनांचे फावरात। धार्मीक विधींचे अधिकार हे आमच्याच कडेन उरपाक जाय आनी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक तातूंत हस्तक्षेप करपाक दिवचे न्हय अशी मागणी महाजनांनी केल्ली। महाजनांची बाजू ग्राह्य धरून हायकोर्टान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाची मागणी न्हयकारली। मडकय हांगासरल्या नवदुर्गा मंदिरातील विधी कोणी करचे आनी त्याचो अधिकार कोणाकडे आसचो हाचेर मंदिर समिती आणि थंयसरले थळावे नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हांच्या मदीं गेले कितलेशेच वर्सां वाद सुरू आसलो। हो वाद जो आसा वो पयलीं जिल्हा न्यायालयान गेलो आनी त्या जिल्हा न्यायालयान ह्या वादाचेर निकाल जो आसलो तो नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हांच्या वाटेन लागिल्लो। जिल्हा न्यायालयान हो जो निकाल नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाच्या वाटेन दिल्या उपरांत हेचेर मंदिर समितीन उच्च न्यायालयान चॅलेंज केली आणि उच्च न्यायालयान ही केस चालू असली। उच्च न्यायालयान ह्या केसीन निकाल दिलो आणि तो निकाल जो आसा तो मंदिर समितीच्या वाटेन दिलो। मडकय हांगासरल्या नवदुर्गा मंदिरान जावपी विधी आणि त्याचे सगळे अधिकार हे मंदिर समिती कडेन आसतले, कारण नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हे थंयसरले महाजन नासल्या कारणान मंदिरान जावपी जे कितें विधी आसतले ते विधीचे अधिकार हे नवदुर्गा मंदिराची समिती आहा तेच्या कडेन दिल्ले गेलेले आसा आणि उच्च न्यायालयान हो निकाल जो आसा तो मंदिर समितीच्या वाटेन लायलेलो आसा। अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।